एकटे बायलेल्यान म्हाका सांगले 100 आपल्या 10 दी म्हणपा लागले. पळय सो गाईज आयज आमी येयल्लेली आसा नेव्या स्टॉलान मेघनाच्या आणि 40 नंबराच्या स्टॉलार तेणी बेडशीट्स मागीर धूप स्टिक्स मागीर हे पळय दुर्गो ही मेघना ही मेघनाक हांव दिता मदत ही बारीक म्हाजे कडल्यान. हांव म्हाजे केस न्हू खूब दोपरा सकयल वाडयतले. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong, why you never said you felt that way. आमी आतां इंगर्जेन येयल्या कित्याक की आयज आमच्या चर्चीन जावन आसा फेस्त आनी मेन थिंग आमी आयज मातशी लेट पावल्या सो हांगासर कोणूच ना. सकाळीं येयल्ली जाल्यार खूब जाणां आसपाची हांगासर खाली खाली दिसता. हाय गायज वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कशी आसात तुमी? आय होप तुमी सगळीं बरी आसात. सो गायज तुमकां सगळ्यांक हांव विश करपाक सोदता हॅप्पी फिस्ट. आनी हे पळयात आमच्या बी इंगर्जेन जावन आसा आयजूच फिस्ट. सो फटाफट आमी भितर भितर वयता पांया बिया पडटा आनी येता. सो गायज हे पळय आमी मातशी लेट पावलेली आसा आनी हांगासले हेंचे खाली करपाचे सुद्दां टायम जाल्लेले आसा. हांगा कितें आहा जाणा रोखडेच खाली करतात. हे पळयात तुका कितें जाय हे पळय आमी वयर झोपडेन बसोन वदोवच्यान केंस उगयता. कोणाचे सांग म्हाजे. पण कितल्यो बी हेअरस्टायली केल्यो पळय खंयच्योच बऱ्यो दिसना. हांगाच्यान गॅप गॅप कशें दिसता वाज हयशी. आनी पळय हांगासर मिरर बिरर सारको घेवन बसलेली आसा आमी. आनी हे तुमी ब्लॅक मॅजीक बी काय म्हणू नाका तशेंच दिसता न्हू. हे वयर कापेतीचेर आय पळय कसलोच दिसता गो. आनी ते तूं मिररान पळोवशीत न्हू जाल्यार पळय सारके भयानक दिसता. किरेशेत कहे देखा जादू. हय न्हू पळय. चलो हम बंगाली बन जाते. हा बडा यो बी बसला पळय आमच्या वांगडा. लिंबू आटा लेकर आ. चल लेके आव रे रॉकी. पूण हांगासर हे पळय नेवे केस येयल्या पळय. हे नेवे केस हे खंयचे ते तेलान येयल्या हे सगळे पळय कितले वाडले ते. हे नेवे केस पळय जादू. आनी हांगा अशें लागता. म्हाका दिसता हे केस कित्याक गेले जाणाय हेज्या खातीर दवा खातीर. जेन्ना बी हांव दवान भायर सरता तेन्ना म्हाजे केस न्हू झडपाक लागता कळ्ळें न्हू तुमकां. त्या खातीर हांव कितें करता सांग हालीं कॅप घालून भोंवता. तुमी तर पयले आसतले. आनी ह्या दिसांनी कितें जाता सांग आमचे ओल्ड गोवा पणजे बी चड ट्रॅव्हलिंग जाता न्हू. आनी थंयसर रस्ते बिस्ते फोडलेले आसा. मागीर तो डस्ट बी बसता तेतूर आनीक अती झडोंक लागता. आनी मागीर भायरसून समज लेट आमी 12-11 एकाक बिकाक घरा पावता. मागीर आनी केस धुय जाल्यार थंडी भरता. कितें म्हणटा सारकें न्हू. ये देखो इधर दीदी टकली दिख रही है. इधर इधर भी खड्डा दिख रहा है. ये देखो इधर इधर तो पूरा ही खड्डा दिख रहा है. देखा कितें करूं केसाचे तेच कळना. सकयल्यान पळय कितले दाट आहा ते आनी वयरसून अशें कित्याक दिसता. देखो आगे से कितनी मॉडल दिख रही है. और पीछे से देखो टकला टकीला. वो डांस करते हैं ना टकीला करके वैसे दिख रहा है. हाँ हांव म्हाजे केस न्हू खूब दोपरा सकयल वाडयतले. मिरर में कैमरा नहीं है इधर ऊपर. हा सो हांव आतां एक चॅलेंज घेतले. हांव न्हू 3 म्हयन्या भितर पळय आतां म्हाजे केस इतले आहा न्हू 3 म्हयन्या भितर हांव म्हाजे केस इतले वाडयतले. कितले अहे बेणा इतले आनी सारखे दाट दाट केस. हाँ आनी हांगाच्यान बी हे 3 म्हयन्या भितर हांव हे गॅप न्हू घालून दाखयतले 1000%. हय. सो गायज आतां आमी वयता पणजे फेस्ताक.
आणि तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर कितली आयज ट्रॅफिक आहा ती सारकी गर्दी नुरावी सुट्टली आमची गाडी पळयात दिसता इतली गर्दी न्हू तो गायस पळय आमी आतां पणजे पावलेली आसा चड स्टॉलां ना मरे ह्या फावटी दिसता हांगा हा मरे हे मेघना सो गाईज आयज आमी येयल्लेली आसा नेव्या स्टॉलान मेघनाच्या टायरॉन वियाना आणि मेघना तुम्ही पयला आसतले न्हू आमच्या हर एक व्लॉगान आता रायट नाव आमी आता सध्या आसा पयल्यात तुम्ही फाटल्यान बिग डॅडीची बोट दिसता पळय तुमकां आणि हांगासर आयज आमी हा स्टॉला कडेन पळय ही पणजे पयला तुम्ही पणजे हांगासर सारके पणजेचे फेस्त न्हू गो कितें आहा गो पणजे हांगा कसले फेस्त गो हा खबर ना ते पणजेचे न्हू हांगा फेस्त आसा आणि फेस्ताक तेणी हांगासर स्टॉल घातलेलो आसा आपणाचो हो पळय स्टॉलाचो नंबर आसा 40 नंबर आणि 40 नंबराच्या स्टॉलार तेणी बेडशीट्स मागीर धूप स्टिक्स मागीर हे पळय जळारेंचे ते सिये दवरल्या आणि खूब कितें कितें आसा तेजे कडेन सो तुमी कायंडली हांगासर येवन ताका भरपूर प्रमाणात गिरायक घालचें अशें म्हाजी अपेक्षा आणि हे पळय खंयसर आहात ती पळयात आमी सारकी पणजे आसा एक्झॅक्टली हे पळय हय ते तुमी पणजेचो पेट्रोल पंप पळोवंक सोदता ते पेट्रोल पंपा कडल्यान मातसो फुडें येवपाचो आनी हांगासर हे पळय फेरी बोट बीन हांगाल्यान येता ही पळय ही फेरी बोट हांगाल्यान येता ती फेरी बोट काडली तुमी हांगा पणजे पावली पणजेसून मागीर तेंचो स्टॉल हो पळय हांगासर सारको सो हांगासर मेघना आसतले आनी गजानन आसतलो गो येतलो हांगा चड करून गजानन खंय हांगासर येतलो वियाना टायरांनी येवं शकता हांगासर हे पळय सो तेंचो पळय हो स्टॉल आनी त्या स्टॉलार ते तुमी मॅक्झिमम प्रमाणान घेवचे हे पळय तेजे कडेन आसा धूप स्टिक्स आसा हे कितें गो जळाऱ्यांचे न्हू हे मेकळेय तुजे कडेन आसा आनी पॅकेटूय आसा सारकें उलय कितें तरी तोंड उगड आनी ही बेडशिटां कसले सायजीची आसा डबल आसा आनी सिंगल आतां सांग डबल सायज आसा आनी सिंगल बेडाची आसा डबल सायज आसा तुजे कडेन क्वीन सायज आसा आनी सिंगल आहा हय मुगो क्वीन ना हा, डबल आनी फक्त सिंगल डबल म्हणटा ती क्वीन न्हू मागीर क्वीन सायज आहा तेजे कडेन सिंगल आसा डिफरंट व्हरायटी आहा डिफरंट कलर आसा सो तेजे कडेन येवचे तुमी घेवचे मॅक्झिमम प्रमाणात न्हू गो घेवपाचें मुगो आसा मुगो तुजे कडेन स्टॉक आतां हांवें एक व्हिडिओ घातल्यार तुजे काबार सोमते मागीर ते आहा मुगो स्टॉक मागीर परत ऑर्डरीक बीन घातला आनी व्हेरी गुड तूं बाबडे करता कितें जाला गिरायक जाला सकाळसून कितले जाला गिरायक 4 बेडशीट गेल्या काय कितें गेला बेडशिटां गेल्या काय उजवाती गेल्या थोडे आनी धूप स्टिक्स वयतले कित्याक टेन्शन घेताय तूं सारकें मुआ हा तूं कित्याक टेन्शन घेता वयतले सगळे वयतले आनी सो गायज कितें आहा जाणाय टायरोनाक आनी वियोनाक तुमी हेल्प केल्लेलीच आसा आतां मातशें फुडें सरा आनी मेघनाकूय हेल्प करा ओके तेजो तुमचो स्टॉल पळय हांगासर आसा आनी बऱ्याच लोकेशनाचेर ताका स्टॉल दिल्लो आसा पळय हांगासर सारके हेज्या फुडल्यान बोटी फुडल्यानूच सो यात तुमी मॅक्झिमम प्रमाणात आनी ताका यू नो जाता तितले हेल्प करा आतां मेन म्हणटा पळय ते आमी नॉर्मल लोक तरी कितें ना कितें करतात बट दे आर पार्शली ब्लायंड आसल्या कारणान न्हू तुमी मातशें अंडरस्टँड करा फुडें सरा गोंयकार भावां भयणांनो आमच्या हेल्प करा ताका दुसरी गजाल तुमकां सांगूंक सोदता म्हाका न्हू भायरसून बीन मॅसेज कोणी धाडीत आनी मेघनाचो नंबर मागीत न्हू हांव तुमकां न्हू तो नंबर दिवं शकना कित्याक शी इज अ गर्ल आयज काल न्हू सगळे नंबराचो दुरुपयोग करतात खबर आहा मुगो तुका मेघना सारकें न्हू सो आमी न्हू तुमकां नंबर दिवं शकना बट हांव न्हू तुमकां एक रिक्वेस्ट करता कोणी न्हू ताका येवन तर भायरसून बीन कोणी हेल्प करूंक सोदता फायनान्शियली मदत करूंक सोदता जाल्यार तुमी एक तर म्हाका कॉन्टॅक्ट करचो
ऑर एल्स तुमी तर हांगा पणजे येतात पर्सनली ताका मेळपाक न्हू जाल्यार तुमी पर्सनली येवन ताका हांगासर मदत करूं शकता कांय प्रॉब्लेम ना न्हू गो करून दी मुगो तुका मदत तें तुमकां न्हू हांव सारकी इम्पॉर्टंट गजाल आयज मेघना वांगडा हांगा घडलेली आसा न्हू ती तुमकां सांगूंक सोदता मेघना कितें जालें गो ही आतांची डबल बेडशीट आसा न्हू ही तूं 300 विकता न्हू 300 विकता हा हय एकटे बायल येयल्यार म्हाका सांगले 100 आपल्या 10 दी म्हणपा लागले पळय 100 खंय एक बायल येयली खंय आमचेच खंय आनी व्हिडिओ पळोवन आनी ताका खंय 100 खंय हे कितले दिवंक लागली 10 ही 10 बेडशिटां खंय ताका 100 दिवंक लायली खंय आनी मागीर तेन कितें म्हटलें गो मेघना ताका म्हणलें तूं फस्ट 50 म्हाका ही 10 हाडून दाखय हय तेणी तुका 100 तेणी कितें म्हटलें आपणाक 50 10 हाडून दाखय आपूण तुका मागीर दिता म्हटलें तेणी न्हू गो पळय कसले असले हरामी लोक हल्ल्यात खबर आसा तांकां आतां कितें म्हणटले तुवें तांकां कितें म्हणपाचें जाणा मुगो गॉड ब्लेस यू म्हणपाचें कितें म्हणपाचें देव तुजें बरें करूं म्हणून सांगपाचें कळ्ळें तुका लुकसाण आपणाक न्हू लुकसाण तुकाच म्हणून सांग देव पळयता म्हणून सांगपाचें आयकता न्हू हे पळय तेजे बेडशिटां पळय घे म्हणून आसा पळय तेजे कडेन सगळें सामान मातशें वचा आनी बाबा हेल्प करा तेका पळय मोदी आसा ते आतां स्टॉला सायडीक लागतली गो स्टॉला आतां सायडीक सायडीक स्टॉला लागतली पण आतां सद्या म्हाज्या हिसपान तुमी ताका येयात हेल्प करा आनी एकदांचे घरा धांवडायात न्हू काबार करात आनी मेन म्हणटा ते नंबर कोणी मागोवंक सोदता तेंचो जाल्यार आय एम सॉरी हांव चेडवांचो नंबर दिना खरेंच दिना म्हाका बरें दिसना फाल्यां आनी म्हाजेर नाका हांवें नंबर दिलो म्हणून तशें आनी म्हाका नाका दोज हू वॉन्ट टू हेल्प हांगा पणचे कोण पर्सनली येता जाल्यार ताका पर्सनली हेल्प करा आनी भायरसून म्हाजे कोण भाव आहात जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका कॉन्टॅक्ट करचो हांव फुडलो कितें प्रोसिजर आहा तो तुमकां सांगता मागीर ये देखो ये मेरा छोटा सा चेतन है देखो अरे क्या बेच रहा है दिखाओ मरे पळय हांगासर नुस्ती दाखोवन गेला तो म्हाका लॉजलो आनी गेलो नुस्ती आहा हांगासर एलिस्टर ब्रो येवया रे घेवन हांगा सामान आमचें पळय कशें कितें तें आमी न्हू हांगासर येयल्या खबर आसा ताका एक कारण आसा तेजो तो पार्शली ब्लायंड आहा तेंचो स्टोरूय आसा बाबड्यांचो मेन म्हणटा कितें आहा पळय जे कोणाक दोळे हात पांय आहा ते फुडें सरून कामां करिनात आनी दे आर पार्शली ब्लायंड ते टोटली ब्लायंड ना पार्शली ब्लायंड आहा सो ते बाबडे न्हू खंय तरी येवन न्हू कितें करूंक सोदता म्हणून हांव न्हू एक धाकटुली मदत तेजे कडेन घेवन येयल्लो आसा यू नो आनी हांव ती मदत ताका दिवंक सोदता आनी मेन म्हणटा ते तुमी कोण फुडें आहात तुमी कोण युट्यूबाचेर म्हाजी ही व्हिडियोज पळयतात जाल्यार प्लीज येयात आनी फुडें सरा आनी ताका मदत करा ही हांव जी मदत आसा ताका दिवंक सोदता कितलें कितें तें हांव कांय सांगिना ओके दुर्गो ही मेघनाक हांव दिता मदत ही बारीक म्हाजे कडल्यान ओके आनी देवा कडेन मागता आनी तुमचे कडेन मागता की ताका भरपूर प्रमाणात हेल्प करा म्हणून अवी ती कसली बोर्ड आहा पळय तुज्या बापायन दवरल्या ती बोट माझ्या बापायनच दवरल्या हय ती बिग डॅडी दवरल्या माझ्या बापायन बिग बापूय तो हय बिग डॅडी माझ्या बापायची बिग बापूय तो हय रे पळय मरे बिग डॅडी नाव तेजे कितें सांगू नाका कितें सांगू नाका कितें पचकोव नाका हांगासर पचकोवंक लागला आतां बरें हांवें काय पचकोवंक ना अजून कळ्ळें मरे तूं बश्टी म्हाजेर बोटां दाखोवं नाका सो गायज पळय पणजे आसा आमी फेरयेक आयज अरे बरी व्हडली आहा मरे हांगा फेरी न्हू अजून स्टॉला येवंक ना हय आतां येतली स्टॉला अजून काय येवंक ना अवी तो मात ड्रेस घेवया बरो दिसलो तो म्हाका ऐकलें मरे येयलात मा तुका काराक घालपाक कळ्ळें तुका ए अथंय कितें आहा रे अवी काबार दिसता वयता तो हेंच चालू कितें इम्पॉर्टंट गजाल दाखयता पळय येदो व्हडलो पणजे हो आनी हे पळय सिग्नल चलना सिग्नल पावला चंद्रार डायरेक्ट चंद्रार पावला डायरेक्ट चंद्रार कितें म्हणटले हांगासर ही आतां स्मार्ट सिटी पळय पणजे आनी हांगा पळय ट्राफीक वचात आहा घातलाय रे दाखय मसाला पुरी घेतली मसाला पुरी आणि माझी पळय शेवपुरी हांव फटाफट खाता नाजाल्यार ह्यो म्हाजी बी खांगा धट न्हय
आम्ही आता नुस्तें व्हरपाक गेल्या वेल्ल्यो हवी हेजे दात पय रे कसले ते ओके गायज, सो फायनली आम्ही घराकडे पावलेली असा आणि येस आयज गेलेली आम्ही मेघनाच्या स्टॉलार. खंय आहा तो? पणजे. तुमकां तर खबर आहा न्हू, आयज गोंयान आमच्या फेस्त आहा म्हणून पणजेचर पणजे घे म्हणून स्टॉलां लागलेली आसा. तुम्ही वचा, कायंडली चेकआउट करा. बरे बरे कपडे येयलेले आसात, चेडवांचे चेड्यांचे, मोस्टली चेडवांचे कपडे न्हू गो? हय आणि भरपूर प्रमाणात वचा आणि शॉपिंग करा. मेघनाचो स्टॉल येयलेलो आसा, सो कायंडली तुमचो मोग दाखया. तुमकां खरें सांगता, माझ्या युट्यूबाची ही जर्नी आसा खबर आसा, जेजेर हांवें टायरोन आनी वियोनाक हायलायट केला, तांकां इतलो बरो प्रोग्रेस मेळ्ळलो आहा. तुमकां खरें सांगू, तेंचो सेकंड लॉट जो ऑर्डर मारलेलो खबर आहा, विदीन 24 आवर्सान काबार जालो. विदीन 24 आवर्स तेंच्यानी आतां थर्ड लॉट ऑर्डर घातलेलो आसा. सो जस्ट इमॅजिन कितलो बरो प्रोग्रेस तुम्ही दिला पळय तो तांकां. थँक्यू सो मच गायज. गॉड ब्लेस यू ऑल. असोच मोग दाखया आणि असोच जसो तुम्ही टायरोनाक आनी वियोनाक हेल्प केला तसोच तुम्ही वचा आणि मेघनाक हेल्प करा. ते पासून एक पार्शियली ब्लायंड आसा, ताका वचा भरपूर प्रमाणात हेल्प करा. जे माझे भाव UK लंडन आसा, म्हाका तेंचो नंबर मागता जाल्यार आय कांट शेअर यू नंबर. तो चेडो आसलो एक गोश्ट अलग आसली, ते चेडू आसा म्हणून म्हाका मातशें बरें दिसना. आयज काल कोणाची गॅरंटी ना की खंय कितें आसा खंय कितें ना पळय तें. आणि दोज हू आर इंटरेस्टेड टू हेल्प हर, कायंडली हेल्प हर जाता तितल्या प्रमाणात. यू नो, ती न्हू आपणाच्या पांयार उबी रावंक सोदता, कितें करूंक सोदता, बरें दिसता आयकपाक न्हू. हय आणि तशेंच तेज्या स्टॉल घालतात म्हटल्यार तेज्या स्टॉलाचेर अशी घटना घडलेली आसा की एक बायल मनीस 50 रुपयान हांगासर हें मेळना, सॉफ्ट ड्रिंकाची बाटली सारकी मेळना. 50 रुपयांक हांगा कितें बरें वस्त घेतलें जाल्यार मेळना. आणि 50 रुपयांक तिका 10 बेडशिटां दी खंय, डबल सायज बेडशिटां खंय ताका 10 दी खंय 100 रुपयान. कितें म्हणटले? कसले लोक संवसारान आहात ते पळयात. आमी तरी लोकांचे चुरचुरे करता, लोक चुरचुरे आमचे कोणाचे करिना. कळ्ळें न्हू तुमकां हांव कितें म्हणटा पळय तें. सो जाता तितले मॅक्झिमम प्रमाणात न्हू तुमचो मोग दाखया. आणि फाल्यां सांज म्हणसर सगळे तेजे बेडशीट नात करा न्हू गो. हय तेंची रेट पासून बरी रिजनेबल आसा. आणि हांव न्हू फाल्यांच्या व्लॉगान तुमकां एक व्हिडिओ घालता, ती तुम्ही पळयात. एक आंटी बद्दल, ती बाबडी फेस्ताक कितें ना कितें बाबडे पोटा खातीर जोडटा. पण अनफॉर्च्युनेटली न्हू आमी वियोनाक आनी टायरोनाक व्हिडिओ आमी काडली तेजी, बाबडे ताका बरो प्रोग्रेसूय मेळ्ळो. पण आमी तिका न्हू सदींच पळयताले की तेजे जे सामान आहा तशेंच आसा, खोपात ना. सो तिजे कडेन उलयलो, तिचे प्रॉब्लम्स अंडरस्टँड केले आनी तिजे वयरूय एक व्हिडिओ केल्या, ती तुमकां न्हू फाल्यांच्या ब्लॉगान घालता न्हू गो. हय भरपूर प्रमाणात तिका पासून हेल्प करा. पण सध्या मेघनाक तुमची खरीच गरज आसा. तशेंच आमचे गजाननाचो स्टॉल आमोण्या बंद जाल्लो आसा आनी तो आतां चड करून फाल्यां पणजे आसतलो. तांकां दोगांयकूय तुमी हेल्प करा. आनी फुडल्यांनी तुमकां सांगपाची गरज ना, म्हाजी जी यूट्यूब फॅमिली आसा न्हू भरपूर प्रमाणात आमकां हेल्प करता न्हू गो. हय आनी आमचे ट्रस्ट धरून वयतात ती लोकां. आमचे ट्रस्ट दवरून वयतात, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमचेर ट्रस्ट दवरतात आनी ती बाबडी इतलो म्हाल तेंच्यांनी ऑर्डर घातला आनी आमचेर ट्रस्ट केला की बाबा शुअर मरे तशें. सो गायज डिसअपॉयंट करूं नाकात. भरपूर प्रमाणात तेंचे सामान इकते घेयात. एप्रिशिएट करता हांव तुमकां की तुमी तुमचो कामा धंद्याचो टायम हें करून कितें म्हणटा तें फुडें सरोन हेल्प करता म्हणून. अशीच एक घटना न्हू फाटल्या व्हिडिओन तुमकां सांगलेली हांवें. कोणी एक धूप घेतलो आनी 4 घातले आनी गेलो म्हणून. कळ्ळें तुमकां. आतां ते मनीस तो मनीस फुडें सरोन न्हू चूक मागतलो इन डिफरंट वे. म्हणटलो चुकोन गेलो म्हणटलो, खरेंच चुकोन गेला आसूं शकता, जावं चोरून येला जाल्यार ते म्हाका दिसना कोण येतलो फुडें कसो. बट स्टील तेंचो जे बाबडी आंधळी ती ब्लायंड ती तेंचो श्राप पडत न्हू भयंकर पडटलो सारको. परत तुमकां सांगता, तुमचे कडेन 7 दीस आसा, येता जाल्यार फुडें सरा, सॉरी म्हणा. ताका न्हू जाल्यार एटलिस्ट म्हाका तरी मॅसेज घाला इंस्टाग्रामाचेर.
और तांकां डायरेक्ट वचून म्हणू शकता तुमी सॉरी म्हणू शकता. आमी बाबा तुमकां कोणाक हायलायट करिना, आमी ऑलरेडी जाणा, आमकां ऑलरेडी खबर आहा कोण मनीस पळय तो कितें पळय ते. अनफॉर्च्युनेटली देवळाच्या फुडल्या CCTV कॅमेराचेर आमी सगळे पळयलेले आसा न्हू. हय बट कितें आहा, तुमी फुडें सरोन सॉरी म्हणटा न्हू, ती गोश्ट अलग आसता. बेश्टे तेंचे श्राप घेवन बसोनाका वयर सरोंक पावची ना, सारकें मुगो. आनी आयज हे गेल्ले चर्चीन पासून हांव मातसो बिजी आसलो, हांव वचोंक पावोंक ना. हे चर्चीन वचून येयले, देवाक पांयां पडून येयले, बरें दिसलें मुगो. हय सायबीण माय येस. आनी आयचो आमचो तुमकां व्हिडिओज तर आवडला, जर व्हिडिओक आमच्या भरपूर प्रमाणात लायक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कॉमेंट करा, सारकें मुगो. हय घे म्हणून कॉमेंटां तुमची आसता. आनी हांव दुसऱ्या युट्यूबरा भशेन न्हू, तुमकां खरें सांगता, हांव नांवां कोणाची घेयना. दुसऱ्या युट्यूबरा भशेन न्हू, की आपूण जेन्ना प्रोग्रेस जाता, आपूण वयर सरता न्हू, हांव सकयल पळोवन पळयना तशें ना. हांव सकयल पळोवन सद्दीत आमच्या युट्यूब चॅनलार घे म्हणून कॉमेंट आसा न्हू, म्हाका एक असो कॉमेंट दाखय हांवें रिप्लाय करूंक ना पळय तो. हांव एक वर काडटा आनी सगळ्यांक रिप्लाय करता. दॅट इज गुड थिंग अबाउट मी. हांव म्हाजी युट्यूब फॅमिली जी जोडल्या न्हू तांकां हांव इग्नोर करिना. म्हाका इंस्टाग्रामाचेर मेसेज येयता हांव इग्नोर करिना. आनी हेच म्हणून हांव म्हाजे व्हिडिओ हांगाच एंड करता. प्लीज म्हाका लायक, शेअर, सबस्क्राईब करा. 7,000 जावपाक व्हेरी लेस आसा, सारकें न्हू. हय टिल देन हांव तुमकां मेळटा नेक्स्ट व्हिडिओन. बाय बाय.